कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर प्रोफेसरांनी चोरले परीक्षेचे पेपर। हे प्रोफेसरांचे कपाट आनी कंप्युटर एक्सेस करून फोडलो पेपर। गोंय विद्यापीठाचे एका प्रोफेसराचे धक्कादायक कारनामे कुलगुरून फक्त तंबे दिवन सोडलो। गोंय विद्यापीठातले ते प्राध्यापक आड काशीनाथ शेट्टी आणि हेर 6 जाणांची आक्षेप पुलिशेत कागाळ। एका राजकारण्याचोय प्रकरणात सहभाग काशीनाथाचो आरोप। पळसकट्टा मोले हिट अँड रन अपघातात एकल्याक मरण। अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या गाडी चलोवप्यान घडणूक थळावेल्यान काढलो पळ। पुलीस घेतात सोद। मंत्र्याक लाच दिवपाचे ते गंभीर आरोपांचेर आता आदलो मंत्री मडकयकाराचे गुमजाव। म्हणटा तो खंय पक्षांतर्गत प्रश्न। पक्षान घेतल्या दखल, आपूण भाजपातूच। केरी चेक पोस्टार गोमांस भरिल्ल्यो 2 कारी पुलिशेन घेतल्यो ताब्यांत। 500 किलो गोमांस जप्त, 4 जाणां अटक। आणि दिवचल तालुको घेतलो दत्तक। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंचे आश्वासन। 85 अँब्युलन्सी खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात तजवीज करपाची सरकारा कडेन करतलो मागणी। आता खबरो विस्तारान। आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर एका प्रोफेसरान विद्यापीठातले एक्झामीचे पेपर चोरले। चोरिल्ल्या पेपरावरवी ते गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी एक्झामीत पयले आयले। हे पेपर चोरपा खातीर ते प्रोफेसरान आपले हेर वांगडच्या प्रोफेसरांचे कपाटाची बनावट चावी वापरून आणि कंप्युटर एक्सेस करून पेपर फोडले। हे सगळे घडला ते बिहार, यूपी वा हेर खंयचे विद्यापीठात न्ही जाल्यार आमचे गोंय विद्यापीठात। नेमके घडले कितें आनी कशें, ही गजाल भायर आयली कशी, ते संबंधित प्रोफेसरांचेर कारवाय जाले काय ना, पळोवया गोमंतक टीव्हीचो एक्सक्लुसिव्ह रिपोर्ट। गोंय विद्यापीठ राज्यातले शिक्षण क्षेत्रातली शिखर संस्था। मात हे शिखर संस्थेक सद्याक गिराण लागला काय कितें हो प्रश्न पडपाची कितलीच कारणां आसात। मात आता आमी तुमकां जे सांगतले ते आयकून तुम्ही कपलार हात मारतले आणि गोंय विद्यापीठाच्या ह्या कारभाराचेर दुख्ख आणि तितलीच तिडकूय उक्तायतले। एक प्रोफेसर आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर एक्झामीचे पेपर चोरता। ते पेपर चोरपा खातीर तो प्रोफेसर आपले वांगडचे प्रोफेसरांचे कपाटाची बनावट चावी मेळोवन ती उगडटा, ताचे कंप्युटर एक्सेस करता। हे सगळे इतले खतरनाक कारनामे करून तो प्रोफेसर ते आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनीक पेपर दिता आणि ते एक्झामूय दिता। रिजल्ट येता तेन्ना ते चली टॉप येता। मात इतले हुशार नासतना ते चली टॉप कशें आयले हो प्रश्न गोंय विद्यापीठाचे हेर प्रोफेसरांक पडलो। दुसरे एक्झामीत ते चली थेट नापास जाले तेन्ना मात सगळ्यांच्या मनात दुबाव वाडलो आणि तांकां लवर प्रोफेसराचेर दुबाव आयलो। तांणी फुडले फावट सापळो रचलो आणि परतून पेपर चोरतना त्या प्रोफेसराक रंगे हात धरलो। अशे तरेन गोंय विद्यापीठातले हे घडणुकेन विद्यापीठातलो कारभार एक्सपोज केला। ही सगळी म्हायती आमकां एका प्रोफेसरानूच दिल्या। ताचे फुडली धक्कोदायक बाब म्हळ्यार प्रोफेसरांनी हे विशीं अधिकृत म्हायती विद्यापीठाचे कुलगुरू मेरेन पावयली तेन्ना ताची चौकशी जाली। मात ताका खंय फकत तोंडी तंबी दिवन सोडलो। सद्याक ते चली 2nd इयर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता। ह्या सगळ्या प्रकाराचेर कांय प्रश्न उपरासतात ते अशे। एक प्रोफेसर एका गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर पेपर फोडपाचे गंभीर कृत्य करता जाल्यार ताचेर कारवाय कित्याक ना। हेर प्रोफेसरांनी दुसरे फावट रंगे हात धरूनय विद्यापीठाच्या कुलगुरून ताका फकत तंबी दिवन कसो सोडलो। ह्या प्रोफेसरा इतलेच ते चली दोशी ना काय? गोंय विद्यापीठात चलपी गैरकृत्यांचेर कुलगुरू आडनदर करता काय? दैनिक गोमंतक आणि गोमंतक टीव्हीन ह्या प्रकरणाक वाचा फोडले उपरांत आता वेगवेगळ्या थरांतल्यान संतप्त प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। सरकार आता ह्या प्रकरणाची दखल घेवन सकल चौकशे वरवीं कारवाय करतले काय हाचेर सगळ्यांची नदर आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
आपले गर्लफ्रेंड विद्यार्थिनी खातीर पेपर चोरपी गोंय विद्यापीठातले ते सहाय्यक प्राध्यापका आड वीज खात्याचो एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेट्टी आणि हेर 6 जाणांची पोलिशेत कागाळ केले. हो प्राध्यापक खंय काजारी. पयलीं ती दोगांय खंय मांद्रेच्या पार्सेकार बीएड कॉलेजीत आसली अशें शेट्टीन आपले कागाळीत नमूद केला. गोंय विद्यापीठातले ते प्राध्यापका आड वीज खात्याचो काशीनाथ शेटये आणि हेर 6 जाणांनी आक्षे पुलिशेत कागाळ नोंद केली. हे कागाळीत तांणी ते प्रोफेसराचे नाव नमूद केला. तो खंय काजारी. तो प्राध्यापक आणि ते गर्लफ्रेंड विद्यार्थी पयलीं दोगांय मांद्रेच्या पार्सेकार बीएड कॉलेजीत आसली. थंयच तांचे खंय सूत जुळ्ळे. हे प्रकरणात एक आदले राजकारण्याचो सहभाग आसा. त्या राजकारण्यान खंय पयलीं एका जीएमसीचे केसीत असोच दुसऱ्याक वाटोवपाचो यत्न केल्लो म्हणून काशीनाथान मिडिया कडेन उलयतना सांगलें. कंप्लेंट फायल केल्या रिगार्डिंग वन असिस्टंट प्रोफेसर आणि चोरलो पेपर आणि एका आपल्या गर्लफ्रेंडाक दिलो. इज अ मॅरीड प्रोफेसर आणि प्लस तांचे लफडे चालू झाले ते बीएड कॉलेज ती पार्सेकर बीएड कॉलेज थंयच्यान मागीर हांगा येवन ही वॉन्टेड टू गीव हर गर्लफ्रेंड चान्स इन फिजिक्स. सो हे सगळें चालू आशिल्लें सगळे पेपर दिले पेपर ते टॉप केले ताणें आनी बाकीचे स्टुडंट्साचेर हो अन्याय. बरे हुशार मनीस आहा कितें पेपर दिले की ताका मॅक्झिमम मार्क. दीस वॉज ऑल ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ गोवा युनिवर्सिटी. पूण गोवा युनिवर्सिटीच्या तो कोण हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स आहा ताणें काय करूंक ना सारकें ना दिसलें पण नांव सारकें खबर ना. आनी ते रजिस्ट्रारानूय दामले आनी वायस चान्सलरान हें दामले प्रकरण. हेंच्यांनी पयलीं ती कंप्लेंट करपाची आनी नेपोटिजम हेका लागून ते सगळे काडपाचे. ताणें कशें चोरलो पेपर हे ते आमी आतां त्या लागून ती कंप्लेंट दिल्या हांगा. ती इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. ते कोणाक आसा पळय ते पेपर्स तो कॅन्सल जावन नवे पेपर घालून तांचे सगळ्यांची नवी एग्जाम घेवपाक जाय. कित्याक लॉस टू दीस स्टुडंट बिकॉज ऑफ दीस थिंग शूड नॉट हॅव हॅपन. सो आमी ती कंप्लेंट आज रजिस्टर केल्या आनी जर जायना जाल्यार आमी 2 दिसांनी मागीर एसपीक कंप्लेंट रजिस्टर करतले. रजिस्टर जायना एसपीक दितले एसपी नॉर्थाक दितले आनी ते जायना जाल्यार वी वील मूव अंडर 175(3) टू द सेशन्स कोर्ट. कित्याक दीस इज हे आतां पळय आमचे सीएम साहेबान सारके गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन केला तातूंत बेस्ट आहा. कांयच सगळे मेरिट्स आहा. व्हेरी गुड. वी सल्यूट हिम फॉर दॅट. अशें जावंक जाय. अशें जर तुमी पेपर दिवन जर जावपाचें जाल्यार लोक मागीर सेटींग म्हणटा आनी सगळे पिट्यार जाता. सो मेरिट शूड बी द फर्स्ट थिंग. सो आमी बिकॉज ऑफ दीस वी हॅव कम हियर. कित्याक लोकांचे आमचे भुरगे आहा ती शिकून एग्जाम आन्सर करून टॉप करून जाले आनी अशें जर लोक टॉप करपा लागले अशें सेक्शुअल फेवर्स मागपा लागले आनी कितें जालें इट वील नॉट बी करेक्ट. आनी तो तातूंत एक पॉलिटिशियन इनवॉल्व आहा जो ताका हेल्प करपाक सोदता. जो ताजे हितून प्रोफेसर आशिल्लो तो एक्स पॉलिटिशियन एक्स मिनिस्टर ही शूड नॉट डू सच अ थिंग. म्हणून वी हॅव कम हियर टू सी दॅट एवरीथिंग गोज अंडर मेरिट्स. म्हणून ते एक्स पॉलिटिशियन म्हणतात त्याचे नाव इन्क्लूड केला भितून. तेचें नाव आमी इन्क्लूड करा. आमी ते इट इज द ड्युटी ऑफ द पुलीस. ते करना जाल्यार आमकां आपयलेले आमी सांगतले बिकॉज ताजे पयलींचे रेकॉर्ड्स आहा. तो थंय प्रोफेसर बीन आशिल्लो तो थंय इनवॉल्व आशिल्लो ते पळोवंक जाय सगळें. ताजे फोन हाडपा जाय. फोन ते गर्लफ्रेंडाक मारतालो बायलेक मारतालो त्या पॉलिटिशियनाक मारतालो. तो फोन हाडून ताजो करपा जाय. ताजी ईमेल एड्रेस दिला. ते ईमेल एड्रेसान ताजे सगळे ईमेल्स येतले आनी हांकां पयलीं सोडूंक जायना जे ताका प्रोटेक्ट करपाक. ताणी कित्याक ताणी कंप्लेंट दिवपाची आमी न्हय. आनी ताणी फाल्यां जर कंप्लेंट दिना वी वील गो टू ऑनरेबल हायकोर्ट एंड सी दॅट दीज आर प्रोसिक्युटेड. तुमी केरळाचेच लोक हाडून आमी तुका काय म्हणना तशें हाडून कोणाक बसयता. तुमकां तो ब्लॅकमेल करता हे चलता हे कितें. पेपर फुटीच्या प्रकरणाचो खर निषेध करीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन त्या प्राध्यापकाचेर कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान गोंय विद्यापीठाकूय उजरावन काडला. अक्षय दिलखुश शेट सध्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचो गोवा विभाग संयोजक. गोंय विद्यापीठाच्या कॅम्पसान जे कृत्य घडलें म्हणजे एका प्रोफेसरान आपल्या प्रेयसी खातीर पेपर चोरून हाडून ताका चड मार्क्स मेळोवपाचो प्रयत्न हांगा केलो. हें एक दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आसा आनी तातूंत भितर आनी दुर्भाग्यपूर्ण म्हणजे गोवा युनिवर्सिटीन हाजेर कांयच एक्शन घेवना. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद ही सदांच क्वॉलिटी लर्निंग म्हणजे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाजेर भर दिता आनी भुरग्यांच्या उदरगती खातीर काम करता. तेन्ना हें एक शिक्षण धोरणात कलंक लावपा सारकें एक कृत्य आसा आनी तेजेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून आमी निशेध करता. आनी फाल्यां 10 वरांचेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकाच्या भायर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद म्हणून आमी आंदोलन करतले हें जाहीर करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पळसकट्टा मोले जाल्ले हिट अँड रन अपघातात कर्नाटक हल्ल्याच्या संजू बंदीगवनार ह्या दादल्याक जागेरूच मरण आयलें. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या गाडी चलोवप्यान अपघाता उपरांत घडणूक तालव्यान
फुडज्यो काडल्यो. पुलिशेन अपघाताचो पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. फळसकाटा मोले हांगा आसा, ज्या जाग्यार आतांच एक अर्द वर पयलीं हांगा एक अपघात जाला राष्ट्रीय महामार्गाचेर. अपघातात मरण आयला. त्याची तकले वयल्यान दिसता म्हाका गाडी वचपाक शकता, कारण त्या हेल्मेटाचो चक्काचूर जाला. हेल्मेट जे तेणें घातलेलें तेजी सामकी पिसूड जाल्ली आसा आनी हांगा रक्ताची तेजी हे जाल्लें आसा. पूण गाडी हांगा ना, फक्त तेगे मदीं गाडी ती एकूच गाडी आसा की तेजे गाडी पल्सर ती गाडी घेवन तो वयतालो, उजगांव दिशेन वयतालो. म्हणल्यार खंय तरी तो खंय गोंयान काम करपी आसतलो. घरासून तेणी तांदूळ बिंदूळ घेवन येयल्लो आनी तो वयतालो. तेन्ना गाडी ताका एक तरी गाडी लागून ताका तो पडोन तो हांगा तेजो अपघात जावंक शकता असो पुलिसांनी अंदाज केल्लो आसा. हिट एंड रन काय कितें ती केसीक सद्याक आतां हेंच्यांनी चॅकपोस्टाचेर बी चॅक करपाक गाडयांक सांगलेलें आसा. पूण लोकांनी दिल्ल्या म्हायतीनुसार की हांगा एक ब्लॅक कलर गाडी आसलेली आनी ती गाडी बॉलेनो काय इनोवा अशी तांकां लोकांक कळना, पूण ब्लॅक कलर एक गाडी आसली आनी ती गाडी थंयच्यान गेल्ली पासार जाल्ली आहा अशें हांगा लोकांनी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पळसकाटा मोलेंच्यान एकनाथ खेडेकर. एका मंत्र्याक आपली फायल क्लियर करपा खातीर 20 लाखांची लाच दिली म्हणून सांगून पुराय राज्यात आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान खवदळ घाल्लो. मडकयकाराचे हे आरोप फक्त राज्यातूच न्ही जाल्यार देश पातळीवेल्या राष्ट्रीय मिडियान उखलून धरिल्ले. मात त्याच पांडुरंग मडकयकाराची आतां घुमजाव. पळयात मडकयकाराची बदलिल्ली भाशा. गोयचो राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोष कांय दिसा फाटीं गोंयांत आयिल्लो. ह्या वेळार BL संतोषान भाजपाच्या फुडाऱ्यांची भेट घेतिल्ली. तेन्नाच ताका सद्याक भाजपात आशिल्लो आदलो आमदार मंत्री पांडुरंग मडकयकारूय मेळिल्लो. BL संतोषाची भेट घेवन भायर मिडिया कडेन उलयतना मडकयकारान बॉम्ब घाल्लो. Nothing is moving. Only they are busy in counting the money. Or all ministers are busy in counting money. Baba, I paid last week. I paid around 50 to 20 lakhs to one minister. I don't want. For what, sir? Take it for a small work. He took my one file which I processed from the department and he directly demanded 15 or 20 lakhs rupees. I know at least 15 to 20 lakhs has been paid last week. It was not a big work. It's a routine work. Now सांगू शकता तुम्ही? I don't want to take a name. But when I leave a party, I will take a name. I tell you very frankly, it's not also corruption. It's a loot. Loot is going on in Goa. It's an entire rampant loot is going. मडकयकाराचे हे गंभीर आरोप गोंयभर चर्चेचो विशय थारिल्ले. राष्ट्रीय पातळीचेरूय ताचे पडसाद उमटिल्ले. मजगती ब्रेस्तारा भाजपाचो आनीक एक राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुण सिंग गोंयांत आयिल्ले कडेन ताणेन मिडियाच्या प्रस्नांक जाप दितना मडकयकाराचे आरोप फटीचे म्हूण विधान केल्ले. हाचेर मडकयकाराक विचारल्यार ताचे 360 डिग्री घुमजाव. हो प्रस्न खंय अंतर्गत. पक्ष पातळीचेर ताची चवकशी चल्ल्या. पक्षान दखल घेतल्या. भाजप सोडपाचेर सद्याक मडकयकार कांयच उलोवपाक तयार ना. अजून खंय इलेसांवाक 2.5-3 वर्सां उरल्यात. सर तुम्ही ते आरोप घातलेलो पळय मंत्र्याचेर, तेजेर बीजेपीन म्हटलां तुम्ही ते फेक आरोप घातला म्हणून. सो तुम्ही कशें कितें पळयतात ताका? ते आमी बीजेपी पार्टी आमी बीजेपीचेच मरे. आमी वी आर डिस्कसिंग दॅट इश्यू विदीन पार्टी लेवल. ओके. पार्ट या. पूण सर तुम्ही तो गंभीर आरोप घातलेलो न्हू मंत्र्यान तुमचे कडल्यान पयशे घेतले म्हणून. ना तेजेर आतां पार्टी कडल्यान हें चल्ला, डिस्कशन चल्ला, इन्क्वायरी चल्ला. पार्टीन सांगलां आतां म्हाका आमी पार्टी लेवलाचेर तें करुया म्हूण कितें आसता. ओके. मातसो म्हणून So party has taken the cognizance of that and party will decide what to do. It is within our party issue. सर आणि त्या दिवस तुम्ही पार्टी सोडपाचे उलयल्ले. पार्टी सोडपाचो प्लॅन आसा तुमचो? ना नथिंग डिसाइडेड. Okay. अजून इलेक्शन लागीं पावना. इलेक्शनाक अजून 2-2.5-3 वर्सां आसा. ओके. मागीर इलेक्शन लागीं पावता पळोवपाचें. आता कितें आता कोण खंय वयता, खंय करता, पार्टी उरता, खंयच्यो पार्टी खंय एमालगमेंट जाता, कोण खंयच्यो सायडी वयता तें पळयतलो आनी मागीर हांव डिसिजन घेतलो कितें करपाचें इलेक्शन डिक्लेअर जातना. तेच गंभीर आरोपांचेर तेच मडकयकाराची आता ही भाषा. मात मडकयकारान केल्ल्या आरोपांचेर भाजपाच्या खेम्यात खवदळ पडिल्लो. मजगती अशी चर्चा चलिल्ली की ते संबंधित मंत्र्यान मडकयकाराचे घेतिल्ले पयशे परते दिले. मडकयकारूय राजकारणातलो खिलाडी. केल्ल्या आरोपांचेर जर पयशे परते मेळ्ळ्यात जाल्यार तितलीच मडकयकाराक थाकाय
हरशी म्हूण बीजेपीत आसूनय फुडल्या इलेक्शनाक बीजेपीचे तिकीट गोंयांत पडटली हाची शाश्वती खुद्द मडकयकाराकूय ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकार. बेळगांवच्यान गोंयांत जावपी बेकायदेशीर गोमांस तस्करेचें आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयलां. केरी चेकपोस्टार गोमांस भरिल्ल्यो 2 गाडयो पुलिशेन ताब्यांत घेवन त्यो जप्त केल्यात. हे प्रकरणांत वाळपय पुलिशेन 4 जाणांक अटक केल्या. जप्त केल्ल्या गोमांसाची किंमत सुमार 1.5 लाख रुपये इतली आसा. बेळगांवच्यान गोंयांत जावपी बेकायदेशीर गोमांस तस्करेचें आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयलां. बेळगांवच्यान आयिल्ल्यो 2 कारी पुलिशेन केरी चेकपोस्टाचेर आडयल्यो. सदचे भशेन तपासा खातीर पुलिशेन ह्यो गाडयो आडयल्ल्यो. गाडयो तपासल्या उपरांत भितर गोमांस आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. दोनूय गाडयेंत दरेकी 2 अशे 4 जाण आशिल्ले. 4 जाणांनी आपलो गुन्यांव कबूल केला. बेळगांवच्यान हे गोमांस बेकायदेशीरपणान हाडिल्ल्याचें तांणी मान्य केलां. हे प्रकरणांत वाळपय पुलिशेन मुरगांवच्या अमानली हुसेन साब देसाय, मांगूर हिल मुरगांवच्या सय्यद मोकाशी, कर्नाटकच्या सोहेल नायकवाडी आनी इरफान बागवान हांकां अटक केल्या. तशेंच गोमांसांची तस्करी करपी दोनूय गाडयो जप्त केल्यात. आज सकाळी 16 तारखेक सकाळी एक आमचे रेग्युलर व्हेइकल चेकिंग चालू आशिल्लें. तातूंत आमचे सब इन्स्पेक्टर प्रथमेश आनी बाकी टीम आशिल्ली एट केरीन चॅकपोस्ट चोल्ला घाटा वयल्यान येता तेन्ना थंय आमकां 2 व्हेइकल सस्पिशियस क्रॉस जातना दिश्टी पडल्यो. सो आमच्या ऑफिसरांनी त्यो व्हेइकल स्टॉप केल्यो आनी ते चॅक केल्या उपरांत कळ्ळें की तातूंत एक व्हेइकलान 300 किलो बीफ आसा, मिन्स काव फ्लॅश, आनी दुसरे व्हेइकलान आसले ते 200 किलो काव फ्लॅश आशिल्लो म्हणजे मीट बीफ. आनी ह्यो आमी त्या प्रत्येक गाडयेन 2 जाण ऑक्युपायड आशिल्ले, ड्रायव्हर आनी को पॅसेंजर, आनी दुसरे व्हेइकलान ड्रायव्हर आनी को पॅसेंजर आशिल्लो. तर व्हेइकल एक आसली आमची हुंडाय कार आनी दुसरी आहा ती इटिओस. आमी ऑल द ऑक्युपंट्स वेर डिटेन आनी दे हॅव कन्फेस्ड दॅट this beef was illegally transported from Belgaum to Goa. Further, we brought them at the police station and we have registered an offence against all the 4 accused persons. Offence was registered against under Section 8 of Goa Animal Preservation Act 1995. The arrested persons two are from Vasco, that is Juwarinagar, and 2 are from Karnataka. The person name is Anali Hussain Saab, to Murmugaojo, that is from Sakwa, Juwarinagar. Sayyad Amish Mokashi, Toy Mungur Hill, Vasco. Third accused are Sohail Salim, he is also from Karnataka, Belgaum. And fourth accused is Irfan Asif Bhagwan, he is also from Belgaum, Karnataka. All these 4 accused persons were arrested under this relevant section of Section 8, and we have attached both the vehicle involved in the transporting the illegal beef. The modus was that the one shop which is there in Mapsa, they hired these people. The Mapsa person who is having a shop at market and Mapsa, his name is Asif. The modus was they used to keep the vehicle at one place, phoning the accused person saying that the vehicle is kept at so and so place, keys are kept below the tire, and these people should take the vehicle. The owner Asif, who is having the shop at Mapsa, they used to phone at Belgaum to load the vehicle, and their duty is to get the things loaded and come and keep the vehicle at that particular place. This was the modus operandi. Here the owner who was on the backing fatlan kon asa pay te expose jaina ashille. So now after thorough interrogation we came to know that there is a bigger nexus, and we will be definitely summoning this Asif Chaudhary from Mapsa, who is having shop at Mapsa market, and we will take there will be more arrest in this case. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. दिवचल तालुको दत्तक घेतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. तशेंच 10 कार्डियाक मेळून 85 एम्ब्युलन्सी खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात तजवीज करतलो अशें विश्वजीताचें म्हणणें. दिवचली मेगा वैजकी शिबिराचे उक्तावण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जालें. जाणटे नेणटे मेळून 1000 परस चड लोकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. ह्या शिबिरात कांकराचे, गोडेमूत आनी हेर वेगवेगळ्या दुयेंसांची तज्ञ दोतोरांनी तपासणी केली. शिबिरात आभा कार्ड करपाची सुविधा लेगीत उपलब्ध आशिल्ली.
दिवचले तालुक्यातल्या लोकांक बऱ्यो वैजकी सुविधा दिवपाचो आपलो उद्देश आसून ते खातीर पुराय दिवचल तालुको दत्तक घेतलो अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजितान ह्या वेळार दिले। तशेंच 10 कार्डियक मेळून 85 एम्ब्युलन्सी खातीर फुडल्या अर्थसंकल्पात तजवीज करतलो अशें ताचें म्हणणें। बाब चंद्रकांत शेट्टी बरोबर हो मतदारसंघ हो पूर्ण तालुका हांव स्वता दत्तक घेता म्हणजे सामान्य मनशाचें जीवन हे बरें सुरळीत आनी बऱ्यापैकी जावचें म्हणून हांव लक्ष म्हाजें ओन घालपाचो म्हाजो प्रयत्न आसलो तांचें मार्गदर्शन घेवन। हांव डॉक्टराक एडवायस दिवंक शकना, डॉक्टरान म्हाका एडवायस दिवपाची गरज आसा। हांव क्वॉलिफायड डॉक्टर न्हू, पूण म्हाज्या जिवनान जें कितें प्रत्यक्ष जें कितें घडलां आयज पर्यंत हांवें सगळें समजून घेवन हांव वेगळे तरेन विचार करून फुडें वचपाचो प्रयत्न करता की ह्या बजेटान आमकां नवीन 75 एम्ब्युलन्सीस तुमी आमकां सँक्शन करपाक जाय। आमी केन्ना केन्ना VIP मुवमेंटा खातीर 10 एम्ब्युलन्स आमचे काडले वयता आनी 10 एम्ब्युलन्साची आमकां शॉर्टेज पडटा, पूण त्याच बरोबर एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम एक 75 एम्ब्युलन्स आनी 10 कार्डियक एम्ब्युलन्साचे नोट आयज हांव घालपाचो आहा ते आमी लोकां खातीर आमी अर्पण आमी डेडिकेट करतले। मुख्यमंत्रीन सांगलां की नोट धाडून दी, आपूण ताबडतोब ते अनावंस ह्या बजेटान आमी करता। त्याच बरोबर 2 हांवें मागल्या, एक बेगिना बेगीन अमित मायदेवचे गॅस्ट्रो इंट्रोलॉजी तेचे फूल सेटअप आनी त्याच बरोबर निशीत शाह एंडोस्कोपिक स्कल सर्जरी करपाक ते घेवपाक। आनी ल्हान भुरगे तुमी पळयले आसतले की PNRC म्हणजे पेट्रियाटिक न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटर हे चालू करपाक आमकां जे कितें सहकार्य लागतले हे 3च गोश्टी म्हाका दी म्हणून सांगल्या, कारण हे सगळे 10 गोश्टी दिल्या 10 गोश्टी जायना। आनी एक कमांड सेंटर म्हाका ह्या तरेची टॅक्नॉलॉजी जाय जे पंचायत क्षेत्रान हेल्थ डेटाच्या आधाराचेर आनी WCD आमची CDPO बसल्या, आमचे CDPOचे प्रत्येक महिला ते घरोघरी तांकां म्हायती आसता की कितें चल्लां आनी ते इन्फॉर्मेशन आमकां एक कमांड सेंटर आनी कमांड डॅशबोर्डच्या माध्यमांतल्यान आमी ते मॅप करूं शकतले ते पेशंट कितें कितें चल्लां। इम्युनायझेशन आसल्यार तो योग्य टायमान इम्युनायझेशन करपाक गेला, काय महिलांचे प्रेग्नंट महिलांचे ट्रिटमेंट योग्य तरेन जाता, काय तिका परिस्थिती बिकट आसल्यार तिजे कडेन 108च्या माध्यमांतल्यान गाडीची सोय करून ते डॉक्टराक तुजे घरा कडेन धाडपाक, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक आमी फुडें सरल्या। मजगतीं दिवचल सामाजीक भलायकी केंद्राचे बेगोबेग नूतनीकरण करपाची मागणी ह्या वेळार थळावो आमदार चंद्रकांत शेट्टीन केली। CHC दोतोर ह्या नातान सांगता, आमदार म्हणून सांगता आनी आमदार म्हणून झगडटा। दोतोर ह्या नातान सांगता ह्या CHC मातशी सीक आसा, तिका अपग्रेड करपाची गरज आसा आनी हेल्थ मिनिस्टरान काळजी घेवन करपाकूच जाय, कित्याक आमच्या लोकांची भलायकी इम्पॉर्टंट, तांचे इंटेन्शन बरें आसा। हांव सगळे लोक तुमी आयिल्ल्या बद्दल तुमच्या मना पासून धन्यवाद दिता। तुमी जास्तीत जास्त ह्या कॅम्पाचो फायदो घेतले अशी आशा बाळगता। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV। राज्यातल्या पत्रकारांक खातीर खोशयेची गजाल, पत्रकारांच्या भलायकेची काळजी घेतना पत्रकारांक फुकट वैजकी सेवा उपलब्ध करून दितले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें। गरज पडलीच जाल्यार राज्या भायर लेगीत व्हरून उपचार करतले अशें तांचें म्हणणें। पळयत पुराय बातमी। पत्रकारांक फुकट वैजकी सेवा उपलब्ध करून दितले, गरज पडली जाल्यार राज्या भायर लेगीत व्हरून उपचार करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिवचले एका कार्यावळीत उलयतना दिले। आपतकालीन परिस्थितीत दुयेंतींक ताकतिकेन उपचार मेळचे हे खातीर वैजकी मळार हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करप गरजेचें आशिल्ल्याचें विश्वजिताचें म्हणणें। तशेंच मेजर किलर आशिल्ल्या गोडेमूत दुयेंसाचो प्रतिकार करपा खातीर खासा पावलां उखलतले अशें तांणी सांगलें। म्हणून हांव दिनाक हांव विनंती करूंक सोदता की गोंय राज्यांत जो मिडियाचो मनीस आसा आमचे स्वताच्या खर्चान तेंचे एक्झिक्युटीव चेकअप करपाचो तुमी सगळे तुमी करपाक जाय फ्री ऑफ चार्ज। आयजच्यान मिडिया कार्ड आसलेल्या मनशाक आमी गोवा मेडिकल कॉलेज आनी जर मुंबय बी टेस्ट करपाक जाय ते म्हाज्या खर्चान हांव आख्खे गोंयचे मिडियाक हांव येवकार दिता। तुम्ही सरकाराचे आमचे कितें जाय ते बरें नो प्रॉब्लम, पण तुमचे जीवन सुरक्षीत दवरपाचें काम आमी करतले, तुमकां सांबाळटले, तुमचे परिवाराक सांबाळटले आनी तुमचें काम तुमी करत रावचें। तांकां हेली ट्युरिझम न्हू, मेडिकला खातीर हेलिकॉप्टराचो उपयोग गोंय राज्यांत करपाची गरज आसा। हेजेर बी चर्चा आमची चालू आहा। म्हणजे खंयचे तरी काणकोण जर पेशंट सिरियस असलो ताका डायरेक्टली गोवा मेडिकल कॉलेजान हाडपाक तितको टायम आमी वाचूंक शकता। हे काय लग्जरी न्हू,
या राज्यात आम्ही करू शकता कित्याक हे ल्हान राज्य महाराष्ट्राचे एका ल्हान डिस्ट्रिक्ट पेक्षा सगळ्यात ल्हान. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आदलो पुलीस उपअधीक्षक तसेच उत्तेजक संतोबा देसाय हे संवसाराक अंतरले. तांकां काळजाचा आताकान मरण आयिल्ल्याचें कळटा. तांची पिराय 88 वर्सां इतली आशिल्ली. ते मूळ सत्तरी ठाणेचे, मात फाटली 6 वर्सां जालीं फोंड्यांत रावताले. समाजकार्यात तांचें व्हड योगदान आसा. आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे विरुद्ध संतोबा देसाय हांणी पर्येच्यान विधानसभा वेंचणूक लढयल्ली. दर वर्सा आंतरराष्ट्रीय बायल दिसा व्हडा दबाज्यान मनयतात. मात आतां बायलांचेर जावपी अत्याचारांच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. फाटल्या 5 वर्सांत बायलां आड जाल्ल्या अत्याचारांचे वट्ट 412 गुन्यांव नोंद जाल्यात. फाटल्या 5 वर्सांचो आंकडो पळयलो जाल्यार राज्यांत बायलां सुरक्षीत आसा काय ना असो प्रश्न पडटा. पळोवया पुराय बातमी. गोंयांत फाटल्या 5 वर्सां गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. फाटल्या 5 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार 2020 ते 2024 मेरेन वट्ट 412 बायलांचेर अत्याचार जाल्यात. जाल्यार वायट कृत्य केल्ल्या 398 दुबावितांक अटक केल्यात. दर वर्सा बायलां दीस व्हडा उमेदीन मनोवन तांकां मान सन्मान दितात. मात बायलां आड जावपी अत्याचाराच्यो घडणुको कांय कमी जावपाचें नांव घेनात. ताका लागून गोंयांत बायलां खरीच सुरक्षीत आसा काय असो प्रस्न पडल्या बगर रावना. बायलांचेर जावपी अत्याचारांच्या घडणुकांचेर समाज वावुरपी बायलांनी तिडक उक्तायल्या. Rape cases are increasing every year in Goa, and it is very alarming, and it is high time we hold the people elected and holding this portfolios responsible for not taking action on it on time. Now, when we did an RTI research and we checked about from 2020 to 2024, how many rape cases have been registered? The total number is 412. And how many have been detected? 398, out of which 14 have been undetected. This is just one part of it which has been registered. What about those cases where women don't go forward and register their cases? What about those cases where husband and wife, where the wife informs the husband that I do not want to have any sexual intercourse, and he insists and forcibly has sex with her, and that also is called a rape inside the family. We can hear a lot of cases where we've seen that between family members, where these uncles who come in and sometimes fathers, even brothers and neighbors and everyone around have taken advantage of women in the family or in the neighborhood. So this is very alarming, where a lot of cases have not been registered, and we have to make this awareness. We have to hold people responsible. We have to make sure that we give the courage to our little girls to voice up, to make a noise. सुवातेर म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार 8 मार्च जावन गेलो, आनी 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनॅशनल वुमन्स डे. वुमन्स डे दे ऑल सेलिब्रेटेड. आय सॉ इवन पेडण्या आख्खे खाजरांनी बायल्यो एकठांय जाल्यो, तांचो प्रोग्राम साजरे केले आनी खावपा पिवपा सगळे नाच गाणे जाले, आनी दॅट वॉज इट. बट टेल मी, रियली आर वुमन टुडेज डे, आर दे रियली सेफ? वॉज इट वर्थ सेलिब्रेटिंग वुमन्स डे? फॉर मी इट्स नो. बिकॉज इफ यू गो टू सी द स्टॅटिस्टिक्स इन 2020 म्हाका दिसता खंय तरी 107 no 2020 it was 61 cases which were there in Goa, which was registered as rape. 61 cases 2020. And Khalid Sata Poyat this year. If you go to see this last year, 107 cases have been registered. And if I'm not mistaken, more than 100 cases are detected म्हणून वता. आता म्हाका वायट दिसता कित्याक? What is the problem? 20 61 आणि आता 24 107 जाल्या. Why this is? If the law and order, police department खातें जे आसा ते खऱ्या अर्थान बायलांची सेफ्टी प्रोटेक्टिंग आशिल्ले जाल्यार, प्रोटेक्शन आशिल्ले जाल्यार हें जावपाचें न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.